एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान जे registered असता, sometimes most of the people they register for better prospects. It is not that they are totally unemployed, and it is not the case हांव सांगपाक सोदता की अनएम्प्लॉयमेंट ना आसा, पूण जे माननीय मुखेलमंत्र्यान सांगला तशे तितले व्हडले प्रमाणात जे एक चित्र दिले घेता तितले ना, कमी प्रमाणात आसा. पूण अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम आख्खे देशानूय सॉल्व करपा जाय, गोंयानूय सॉल्व करपा जाय म्हणून आमची स्टार्टअप पॉलिसी आसा, पीएम रोजगार हे पॉलिसी आसा, CMRY पॉलिसी आसा, PMRY पॉलिसी आसा. घडी तो बरो नर्वस जाला तेन्नासून 8 जण भितर येयला तेन्ना सगळ्यांनी प्रवेश केला बीजेपीन, आपुणूच फाटल्यान उरलो. ती एक फिलिंग जाता, स्ट्रॉंग फिलिंग, आणि ते फिलिंग बिल्डअप जायत वयता. हांव समजता तेका बरे भाशेन समजता. आय सिम्पथायज विथ हिम, आय एम नॉट क्रिटिसायझिंग हिम. I feel bad for him that he has been left out. आमकां जाय विकास केल्लो, आमकां जाय सगळे गोंयकारां घेवन फुडें गेल्ले, आणि होच हेतू भारतीय जनता पार्टी पक्षाचो आसा. सो ते नीती आयोगाचे रिपोर्ट एक घेवन आमकां थापटावपाक आमच्या माथ्यार थापटावपाचे केले म्हणून कांयच जावपा ना. गोंयकारांक बरे भाशेन खबर आसा म्हणून गोंयकारांक परत परत मॅन्डेट कित्याक दिला? मॅन्डेट हेच कामां दिला की आमी कामां केला म्हणून. आम्ही लोकांची विकास करीत आसा, गोंयचो सुदार हाडीत आसा, लोकांक स्किम्यो दित आसा. दुसरे तो सांगता ना तेणी तरी बदल हाडना जाल्यार, मंत्र्यां थोड्यांक बदल ना जाल्यार अशें जातले तशें जातले. बाबा तुज्या माथ्यार तो कोणे पेज दिला? तो पेज हायकमांड घेवन आसा मरे, बीजेपी हायकमांड तो पेज घेतले, तांकां बरे भाशेन खबर आसा. तुज्या माथ्यार कोणे दिला? तू विरोधक आहा, क्रिटिसायज करपा जाय कर, बरें क्रिटिसिजम कर, आमी एप्रिशिएट करतले तुका की आमकांय क्रिटिसिजम जाय, सो वी कॅन इम्प्रूव आवर ओवरऑल फंक्शनिंग. तो सरकाराक म्हणटा आपूण एक्सपोज करीत आसा, पण म्हाका दिसता की तो आपली पार्टी बीजेपी मर्ज करूंक सोदता, पण आमकां सेंटराच्यान क्लियरन्स मेळुना म्हणून तो येवंक शकना. म्हाका दिसता ताज्या खातीर ताची जी जळफाट जाल्या ती आमकां दिसून येता. म्हणजे ताज्या प्रेस कॉन्फरन्सांत साद्यांतल्यो साद्यो गजाली, म्हणजे ताका मध्य प्रदेशा सारक्या व्हडल्या स्टेटीक, वेल मॅनेज स्टेटीक, म्हणजे तो बिमारू स्टेटस म्हणून आमी पयलीं म्हणटाले पळय, तातूंतले जे शिवराज सिंग चौहान भायर आयले ताका दिसता फक्त ते चंबलचे डाकू, आणि तो सगळ्यांक डाकू म्हणटा. तो फायनान्स डिपार्टमेंटात तुम्ही माकड बसयल्या म्हणटा. म्हणजे पॉलिटिकल डिस्कोर्स खंयच्या थराक व्हरपाचो प्रयत्न विजय सरदेसाय करता तो म्हाका दिसता तातूंत दिसून येता. जशे माननीय मंत्र्यांनी सांगले की तो संसदाचो फुल ब्लेम आज म्हणटा की ताका दिगंबर कामत जबाबदार, पण फाटली 2 इलेक्शनां तो मडगांव आणि फातोर्डा, म्हणजे खंय तरी मडगांव म्युनिसिपालिटीचोय जो कंट्रोल आशिल्लो. म्हणून हांवें हाज्या पयलीं सांगिल्लें आसा की विजय सरदेसाय हो एक राजकीय पक्ष आशिल्लो अपक्ष म्हणून, कारण ताजो फातोर्डा सोडल्यार खंयच प्रभाव ना. ताणें आपल्या पार्टीचें नांव चेंज करून ग्रेटर फातोर्डा पार्टी करची अशी म्हजी ताका विनंती आहा. आज गोंयकार हॅपी आसा, म्हणजे जशें आमचे मॉर्निंग सरान सांगलें की खंयचेय इलेक्शन्स येवं म्हणजे आमी बॉर्डर लायनीर येना, मेजॉरिटीन येता. मेजॉरिटीन केन्ना येता? जेन्ना लोक तुजे बरोबर आसता तेन्ना तूं मेजॉरिटीन येता. आणि आज खंय तरी गोंयकार आज हॅपी आसा. इवन गोंयकारांचो तुमी आयच्या तारखेन हॅपीनेस इंडेक्स काडत जाल्यार म्हाका दिसता खूब वाडिल्लो दिसतलो, आनी ताचेंच खंय तरी फ्रस्ट्रेशन, जशें हाणें म्हणलें पॉलिटिकल इरिलेवन्स ताच्या दोळ्या मुखार स्टेर जाता. सो अशी प्रेस कॉन्फरन्सीस घेता. म्हाका एकूच मुद्दो मानपा जायलो, लास्ट असेंब्लीन सांगिल्लो, तो म्हणटा की जुवारीचो जो लँड हे आसा, लँड स्कॅम, तो 50,000 कोटीचो आसा. आता तो 50,000 कोटी खंयच्यान ताणें हो फिगर काडला हो कोणाकूच खबर ना. आनी आमकां दिसता 500 हेक्टर जमीन आसा थंय, आनी ताजो एक 10,000 पासून रेट धरलो जाल्यार अरावंड 5,000 कोटी जाता. आनी हे 5,000 कोटीचे मुख्यमंत्र्यान थंय स्पश्टीकरण केलां. म्हाका दिसता इवन आमचो TCP मिनिस्टर थंय ताणें बी सांगिल्लें की हे 5,000 कोटी 50,000 कोटी न्ही म्हणून. उदोळ गिरिराज सांगतालो तसो एप्पलान जसो हे फिगर्स घाले जाल्यार 1 झिरो चड येता, आनी ताजेर 50,000 कोटी जावंक शकता म्हणून ते चिंतन आसतना नाजाल्यार डेटा सांगपाक जाय म्हणून ताणें सांगिल्लो आसा. सो ताणें तो डेटा हे करचो, चॅक करचो.